नमस्कार. पोया प्रुडंट खबर. काँग्रेसीचे 8 आमदार बीजेपीच्या संपर्कात. विनय तेंडुलकरान केले मान्य. सरकाराचे अलायन्स पार्टनर एकठांय. भलायकी मंत्री विश्वजिताची काँग्रेसीचेर टिका. गोय विधानसभा वेंचणुकेत अस्पष्ट बहुमताक लागून सरकार आणि विरोधकांच्या आंकड्यांचो खेळ. सध्या स्थिर, मात कोणय उडोवंक शकता सरकार. शिवोले मर्डर केसीचे कुवाडे अजून मेरेन सुटूंक ना. विक्टीम चली 23 ते 25 वर्सां पिरायेची. फॉरेन्सिक टीमीन केलो पोस्टमॉर्टम. चलयेच्या मुदयेवेल्यान सोद. गोवा ट्युरिझम खात्याची हॉप ऑन हॉप ऑफ गोवा बस सेवा सुरू. ट्युरिस्टांक खातीरच्या सेवेचे पणजे जाले उक्तावण. गोंयभर चलतल्यो 75 बशी. आणि प्रियोळ जाल्ल्या ऑल गोवा व्हॉलीबॉल सर्तीत सांताक्रुजाचे के बॉयज वस्ताद. सांखळेचे युनायटेड बुल्स उपवस्ताद. काँग्रेसीचे 8-10 आमदार बीजेपीच्या संपर्कात आसात. काँग्रेसीचे आमदार फोन करतात म्हण बीजेपीचे प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकरानय मान्य केला. सरकार घटमूट आसा. मित्रपक्ष फुडली 5 वर्सां सरकारा वांगडा आसा अशेंय तो म्हणटा. मित्रपक्षानय हे सरकार स्थिर आसा अशें स्पश्ट केलां. हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणेनय बीजेपी सरकार 5 वर्सां पुराय करतले असो विश्वास उक्तायला. काँग्रेस उचापती करता ताका खंय कांयच अर्थ ना. बीजेपीचे सरकार स्थिर आसा. फुडली 5 वर्सां कांयच भंय ना. सध्या काँग्रेसीचेरूच प्रेशर आसा. तांचे 8-10 आमदार बीजेपीच्या संपर्कात आसा अशें प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकर म्हणटा. येतात अध्यक्षाक कितले जाण तरी फोन करून विचारत असले पण फायनली आमकां विचारले आमच्या 8-10 जाण तरी आसतले. हय हय शुअर. म्हणून ते एकठांय दवरपाचो एक सगळी संकल्पना आहे. काय नाही. सरकार स्थिर आसा म्हूण बीजेपीचे जनरल सेक्रेटरी सदानंद शेठ टानावडेन स्पश्ट केले. जाल्यार ते स्टॅबिलिटीचो विशय करतात. आज आमच्या अलायन्स पार्टनरांनी स्टेटमेंट केल्लो आसा आनी त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीचे अलायन्स जे सरकार आसा हे स्टेबल सरकार आसा आणि व्यवस्थितपणे काम करता हे अलायन्स पार्टनरांनी आज प्रेसांच्या मार्फत आज सांगलेले आसा. टीसीपी मंत्री विजय सरदेसाय आणि पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदीन ढवळीकारान मित्र पक्ष सरकारा वांगडाच आसा आणि हे सरकार 5 वर्सां पूर्ण करतले म्हूण सांगले. म्हजे कडेन काँग्रेसीचो कसलोच कॉन्टॅक्ट ना आनीक सरकार डिस्टेबिलायज करपाक हांव तयार ना. मनोहर पर्रीकाराक रक्षा मंत्री म्हणून रिजायन जावन गोंया मुख्यमंत्री करचो म्हणून फुडाकार घेवपी मनीस हांव. आनीक गोंयकार जावन एक आमकां उतर आसता. उतर म्हणजे कागद हे मानपी मनीस हांव. आमचे अलायन्स बरे भशेन चल्ला. अलायन्स सरकार जो जाला वो गोंयकारपणाच्या आदाराचेर जाल्लो सरकार. वो सरकार डिस्टेबिलायज करपाचो क्वेश्चनूच येना. आनी काँग्रेसीन जें कितें जाता काँग्रेसीचे जे भितर कितें कोण उलयता ते तांचे इंटरनल मॅटर आहा. आमकां ताचे भितर कांयच कनेक्शन ना आनी आमचे कांय सोयरीकच ना. जीपीसी प्रेसिडेंट चेंज करतले तुमी. जीपीसीसी प्रेसिडेंट चेंज आतां करून कितें जावपाचें आहा. जीपीसीसी प्रेसिडेंटान आमकां घात करपाचो आहा तो घात केलो. एक काँग्रेस पार्टीक सादें दिसा की कोणा कडेन बरे भशेन वागले जाल्यार तुका बरो रिजल्ट मेळटा. कोणाचो जर विश्वासघात केलो जाल्यार ओपोजिशनान बसचें पडटा. आतां ओपोजिशनान बसचें नाका पडटलें. तातूंत आतां बदल सिच्युएशन चेंज जावंक जायना. तुमकां सर कितें डेप्युटी सीएम ऑफर येयल्या काँग्रेसी कडल्यान? कशी रे बाबा ऑफर? हांवें गव्हर्नमेंट गेला मरे. ऑफर हांवें घेवपाचो प्रश्नच ना. ओके. हे गव्हर्नमेंट मनोहर दर्वीकाराक गोंया कोणी हाडला? सुदीन ढवळीकारान. महसूल मंत्री रोहन खंवटेनूय काँग्रेसी वांगडा वचपाचो आपलो विचार ना म्हूण स्पश्ट केले.
As far as the coalition government is concerned, it is successfully doing a good job. It will go very well for 5 years. There is no threat of anybody. People who are talking, maybe talking to themselves, ते माझ्याकडे जरी कोण काँग्रेसवाला उलयलो ना आजपर्यंत आणि उलयलो जाल्यार थ्रू द ह्याच मिडियेंतल्यान I would like to tell that I would not be interested to talk on these lines because we have already given the support to Mr. Manohar Parrikar and this coalition government which is successfully running. ताज्या खातीर हे जे confusion methods आसा is a matter of the party which is confused to decide who is their leader till date. So what started then and what is there today is the same stand. So I think before they quote that they have spoken to independents or somebody, they should be clear and name which independents they have spoken to. I am very clear. I have extended my support subject to Manohar Parrikar coming down. He has come down. We are with him as far as this government is concerned. And this success of this government is very clear. Development mantra and common minimum program. These issues which we have taken up will be the baseline of this particular government, which definitely keeping in the theme of Goykar and Goykarpan will go a long way. सगळ्या मदीं बरें कोऑर्डिनेशन आसा म्हूण भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे म्हणटा. आपल्याचेर घाल्ली अपात्रता याचिका काँग्रेसीची वैचारीक दिवाळखोरी दाखयता अशें म्हणीत ताणें काँग्रेसीचेर टिका केली. The Congress party and its leaders are trying to create an environment in the state of Goa that there is some sort of resentment within the ruling coalition. We all of us are united behind the leadership of Mr. Manohar Parrikar. This government will complete its full 5-year term. Goa forward, we all have had detailed discussion and we are all united under his leadership. Bankruptcy of idea of the Congress party is leading the leaders to do acts like filing disqualification petition on me. Nobody is in touch with the Congress party. Nobody is interested in going back to the Congress party. स्वतः मुख्यमंत्री पणजी इलेक्शन लढप आणि वाळपय विश्वजीत राणे आणि त्यामुळे आपले आमदार खंय तरी एकठांय एक संघ रावचे आणि त्यामुळे त्यांना एक विश्वास दिवपाक की खरोखरच परत काँग्रेसचे सरकार येतले अशा तरेचो विश्वास निर्माण करपाक तांकां भंय दिसता ते परत थोडे भितरले फुटून भारतीय जनता पार्टीक जॉइन जायत काय कितें आणि त्यामुळे तांकां एक संघ दवरपाक लागून अशा तरेचे पॉलिटिकल पेटिशन हे काँग्रेस पार्टीन फायल केल्लें आसा आणि त्यामुळे जो आमदार एखाद्या विधानसभेचो मेंबरच ना अशाच हाचेर डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन फायल करपाची म्हाका दिसता ही देशांतली पहिली घटना आसपाक शकता. सत्तरीत लोक कोणा फाटल्यान आसात ते पंचायतीच्या इलेक्शनाक सगळ्यांक कळटले. सत्तरीच्यो सगळ्यो पंचायती आमी जिखतले म्हूण विश्वजिताचो दावो. We all have our futures at stake and accountability to our people. I am not accountable to Chella Kumar. Chella Kumar is a stranger to me. He is a man who's from Tamil Nadu. He should worry about Tamil Nadu, not worry about me or what I have done in Sattari. Whatever I have done in the interest of the people. Whatever political decision I have taken in the interest of the people of Sattari. And now in the panchayat elections, you will come to know the result, what is happening in Sattari. We will win each and every panchayat. फाटल्या 2 दिसां सावन काँग्रेसीचे आमदार बाबूश मोन्सेराता वांगडा मिटिंगेत भोंवळटाले, पूण आयचे घडामोडी वेल्यान सगळेच जाण थंड जाले. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. पणजेचो आमदार सिद्धार्थ कुंकळकारान राजीनामो दिल्ल्यान गोंय विधानसभेतल्या आमदारांचो आंकडो 38 पावला. हे पयलीं वाळपयचो आमदार विश्वजीत राणेन राजीनामो दिला आनी सद्याक तो मंत्री आसा. हेच सगळ्या बोवाळांत एके वटेन काँग्रेस सरकार उडोवपाच्यो हालचाली करता म्हूण खबरो येतात. 40 आमदारांच्या विधानसभेत आंकडे कशे आसात ताचेर खासा रिपोर्ट. गोयची विधानसभा 40 आमदारांची, मात सद्याक विधानसभेतल्या आमदारांचो आंकडो आसा 38. पणजेचो आमदार सिद्धार्थ कुंकळकार आनी वाळपयचो आमदार विश्वजीत राणेन राजीनामो दिल्ल्यान त्यो सुवाती रित्यो आसात. 38 आंकडे आमदारांचेर स्पश्ट बहुमत सिद्ध करपाक 20 आमदारांची गरज आसा. सद्याच्या घडयेक बीजेपी सरकाराचे मित्र पक्ष आनी अपक्षाचे तेक्यान विधानसभेतले चित्र आसा ते अशें: बीजेपीचे 12 आमदार, गोवा फॉरवर्डाचे 3 आमदार, MGPचे 3 आमदार, अपक्ष 2 आमदार, एकूण जातात 20 आमदार. सद्याच्या घडयेक बीजेपीचे बहुमत आसा. बीजेपी रोहन आनी गोविंद हे 2 अपक्षांचो तेको आसा. चर्चिल आनी प्रसाद गांवकार अलिप्त रावल्यात. आता जर काँग्रेसीक सरकार करपाक जाय जाल्यार किंवा काँग्रेस सरकार करतली जाल्यार तांचे फुड्यान बहुमत सिद्ध करपाक प्लान आसात ते अशे: काँग्रेसीचे 16 आमदार, गोवा फॉरवर्डाचे 3 आमदार आनी चर्चिल धरून
आंकडो जाता 20 आमदारांचो. काँग्रेसीचे दुसऱ्या गणिताप्रमाण काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड, NCP आनी 2 अपक्ष एकठांय आयले जाल्यार तांचो आंकडो पावता 22. हाचो अर्थ हे परिस्थितीत बहुमताचो आंकडो क्रॉस जाता. वयल्या सगळ्या गणितांचेर नजर मारीत जाल्यार आंकड्यांचें म्हत्व कळटा. ही सोडून भलत्याच आंकड्यांची गणिताय जुळपाक शकतात. मात एका खंयच्याय पक्षाक बहुमत मेळूंक नाशिल्ल्यान ल्हान पक्ष आनी अपक्षांच्या आंकड्यांचो भाव वाडला इतले खरे. दरेक वेंचणुकेक लोकांकडेन स्पश्ट बहुमत मागपाचो राजकीय पक्षांचो हेतू ह्याच घोडेबाजाराक भियोन. स्पश्ट बहुमत ना जाल्यार सरकार करपाक ह्यो अश्यो कसरती जातात. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. बामणवाडो शिवोले ग्राउंडार लासून मारिल्ल्या चलये विशीं पुलिसांक कांयच म्हायती मेळूंक ना. खंयच्याच पुलीस स्टेशनांत मिसींग कंप्लेंट नाशिल्ल्यान ही चली गोंया भायली आसूं येता असो पुलिसांचो अदमास. त्या चलयेच्या हातांत आशिल्ली मुदी हो एकच तिची वळख सोदपाचो क्लू. पोस्टमॉर्टम जालो मात व्हडलेशें कांयच कळ्ळें ना. जीएमसीच्या फॉरेन्सिक टिमीन शेनवारा चलयेच्या बॉडीचो पोस्टमॉर्टम केलो. बॉडी पुराय लाशिल्ल्यान तिका नेमके कशें मरण आयले हें स्पश्ट जावंक ना. विक्टीम चलयेची पिराय 23 ते 25 आसूं येता आनी तिची हायट 4.5 ते 5 फूट आसतली अशें पोस्टमॉर्टम रिपोर्टांत म्हणलां. शिवोले मर्डर केस. चलयेची पिराय 23 ते 25 आसूंक शकता. चलयेची उंची 4.5 ते 5 फूट आसूंक शकता. पुराय बॉडी लाशिल्ल्यान मरण. जीएमसीच्या फॉरेन्सिक टिमीन केलो पोस्टमॉर्टम. अंजुणा पोलिसांनी सगळ्या पोलीस स्टेशनांकडेन संपर्क करून मिसींग कंप्लेंट आसा काय ना ते पळयले, पूण तातूंतल्यान कांयच हाताक लागलें ना. चली गोंया भायली आसूंक शकता, पूण मुदये वयल्यान कितेंय तरी क्लू मेळूंक शकता अशी पोलिसांक आस आसा. चलयेक लासपाक पेट्रोल, डिझेल, केरोसिना सारक्या तेलाचो वापर जावंक ना, पूण नेमको कित्याचो वापर जाला हे विशीं म्हायती मेळपा खातीर फॉरेन्सिक लॅबांतले सॅम्पल पोलिसांनी हेर राज्यांत धाडल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. घेऊया एक ब्रेक.